नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आसामांतल्या दर्रांग हांगा 6,300 कोटी रुपया परस चड मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयलो आनी साबार येवजण्यांचें उक्तावण केलें. हातूंत दर्रांग वैजकी महाविद्यालय आनी हॉस्पिटल तशेंच GNM शाळा आनी नर्सिंग कॉलेजीचो आस्पाव आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ब्रह्मपुत्रा न्हंयचेर कुर्ला नरेंगी पुलाचो लेगीत बुन्यादी फातर बसयलो. तेच बरोबर प्रधानमंत्र्यांनी गुवाहाटी रिंग रोड येवजणेचो बुन्यादी फातर बसयलो, जाका लागून येरादारी सुरळीत जावपाक मजत जातली. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी जनसभेक संबोधीत करतना घुसखोरांक काँग्रेसी कडल्यान मेळपी समर्थनाचेर टिका केली. भाजपा सरकार घुसखोरांक देशाची साधन सुविधा आनी संसाधनां ताब्यात घेवपाक दिवचे ना अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. भारत के किसानों, भारत के नौजवानों, हमारे आदिवासियों का हक हम किसी को नहीं छीनने देंगे। ये घुसपैठिए हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। और मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, बस सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज हिंदी दिसा निमतान देशवासियांक परबी भेटयल्या. हिंदी फकत संवादाचें माध्यम न्हय, जाल्यार आमच्या देशाची वळख आनी मुल्यांचें दायज आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. संवसारीक पावड्यार हिंदीचो वाडपी भोवमान देशा खातीर गौरव आनी प्रेरणेचो विशय आसा अशें सांगून हिंदी सयत सगळ्या भारतीय भाशांक समृद्ध करचें आनी फुडल्या पिळगे कडेन पावोवपाचो संकल्प करचो अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी हिंदी दिसा निमतान परबी भेटयल्या. हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। 2024 में हिंदी दिवस पर भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच सहज अनुवाद सुनिश्चित करना है। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं केवल संवाद का माध्यम न रहकर तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बने। विदेश व्यवहार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी एक्स हँडलाचेर पोस्ट करून हिंदी दिसाची परबी भेटयल्या. हिंदी आमच्या संस्कृती आनी परंपरे खातीर वाडपी संवसारीक आवडीची म्हत्वपूर्ण तासां आसात अशें सांगून हिंदी भाशेचो प्रचार आनी प्रसार करपी सगळ्यांचें तांणी अभिनंदन केलां. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी हिंदी दिसाची परबी दिल्या. हिंदी आमची राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतीक अस्मिताय आनी भावनात्मक एकचाराची सशक्त अभिव्यक्ती आसा अशें एक्स हँडल तांणी पोस्ट केला. स्वातंत्र्य संग्रामासावन आयज मेरेन देशाक जोडून दवरपाक हिंदीची महत्वपूर्ण भूमिका आसा अशें तांणी म्हळें. पुस्तकांचे मनशा कडेन इष्ट, तत्वज्ञ आनी मार्गदर्शनाचे नाते आसता अशें केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार हांणी म्हळें. केरळांतल्या एर्नाकुलमांत साहित्य अकादमी आनी PG कामत फाउंडेशनाच्या सहकार्यान आयोजीत केल्ल्या लोक आनी पुस्तकां ह्या उपक्रमांत ते उलयताले. ह्या वेळार साहित्य अकादमीचे सचिव डॉ. के. श्रीनिवास राव, PG फाउंडेशनाचे आनंद कामत, नामनेचे कोंकणी कवी मेल्विन रॉड्रिगीस आनी हेर कोंकणी साहित्यीक मानेस्त हाजीर आशिल्ले.
एखाद्या पुस्तकाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां फिलॉसॉफी कळटा, तुमकां तात्कालीक इतिहास कळटा आणि तुमकां हाज्या फुडें कितें करपाचें आसा तें कळटा. अशी अनेक पुस्तकां जी आसात दे आर फ्रेंड्स, गायड्स अँड फिलॉसॉफर्स. ही पुस्तकां कडली आमची जवळीक जी आसा ती जर आमी सांबाळली ना जाल्यार आमचो फुडार जो आसा तो अंधकार आसा. पूर्णपणे आमकां फुडार आमकां व्यवस्थित दिसचो ना. आपल्या महाविद्यालयाचे ग्रंथपाल विजय हजारे हांणी वाचनाची आवड आपल्या भितर रुजयली अशें सांगून आर्लेकार हांणी आपल्या उलोवपांत आपल्या महाविद्यालयात कांय घडणुको सांगल्यो. ज्युडिशियरीचेर उलयना पण निकाल रिजर्व दवरतात आनी मागीर अनेक वेळा अशें जाल्लें आसता की आमी कितलींशींच वर्सांनी उपरांत किंवा म्हयन्यांनी उपरांत ताजो निकाल येता. हाल्लींच एक सुप्रीम कोर्टाच्या समोर एक मॅटर आयलें की जे ते रिजर्व दवरलें आनी ते रिजर्व दवरून 7-8 म्हयन्यांनी ताजो रिजल्ट आयलो, निकाल आयलो. ताजो कितें अर्थ आसता म्हाका खबर ना. हांव ज्युडिशियरीचेर टिका करता अशें बी न्ही. पूण मोहम्मद करीम शकला, MC छागला हांणी म्हटलें की निकाल रिजल्ट जर दिवपाचो आसत जाल्यार सगळे आर्ग्युमेंट्स जाल्या बरोबर त्याच दिसा निकाल दिवपाक जाय. देन पीपल फील दॅट यू आर डुईंग जस्टीस टू देम. म्हापसा गावसा वाड्यार एका भाड्याचे कुडीत परवान्या बगर चलतल्या धंय उत्पादन युनिटाचेर अन्न आणि वखदा प्रशासनान कारवाय केल्या. हे सुवातेर निसळसाण राखीनासतना धंयाचे उत्पादन करताले आणि हे धंय बार्देश आणि तिसवाडीतल्या हॉटेलां आणि खानावळीत विकताले. FDAन कारवाय करून हे उत्पादन बंद केले आणि उत्पादकांचेर दंड घालो. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आपल्या एक्स पोस्टावरवीं हे विशीं माहिती दिल्या. दुसऱ्या सुवातेर कारवाय करतना कळंगुटे चुकीच्या ब्रँडाचे नाव वापरिल्ले 192 किलो पनीर नष्ट केला, जाल्यार फूड कलर वापरपी शॉर्मा विक्रेत्यांक दंड घालो. कळंगुटे आणि बागातल्या काजूच्या दुकानातूय FDA पंगडान कारवाय केल्या. सेंट थॉमस उच्च माध्यमिक विद्यालय आणि शाळेच्या पालक शिक्षक संघान अखिल गोय आंतर उच्च माध्यमिक विद्यालय बातमी सादर करपाची सर्त आयोजित केल्ली. धेंपे उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे जुही गावस ह्या सर्तीत पयले आयला. सेंट थॉमस उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे कॅरल फर्नांडीस आणि सेंट अँड्र्यू उच्च माध्यमिक विद्यालयाचो यश दुर्भाटकर हाका तिसरे इनाम फावो जाले. डॉ. के. हेडगेवार उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे चेतना नाईक आणि GVM उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे मेघन डायस हांका उमेद वाडोवपी इनामां फावो जाल्यात. ह्या सर्तीक मुखेल सोयरे म्हूण वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद आचार्य हाजीर आशिल्ले. तांणी विद्यार्थ्यांच्या सादरीकरणा विशीं तोखणाय केली. This will not work. I said, what do you want to do? So he came up with a brilliant idea. He said, I am going to do a story by telling people, I'll take one stretch of road, which is the worst, where there are more potholes than the road. You have to find road in the potholes. And I said, what do you want to do? He said, I'll go there at around 8 o'clock at night. I said, what are you going to do at night? You will not even be able to show proper potholes, right? Yes, no sir. I'll go there and I'm going to make a video how to walk on moon. He says that is how you have to report a pothole story. द एंटरप्रेनर असोसिएशन ऑफ इंडियान काल नवी दिल्लीत भारत उद्योजकता परिशद आयोजित केल्ली. ह्या वेळार फ्रांसीस फर्नांडीस पेले हांकां सामाजीक आणि उद्देग मळार दिल्ल्या योगदाना खातीर भारत सोशल चॅलेंज मेकर पुरस्कार भेटयलो. केंद्रीय मंत्री मजिंदर सिंग शिरसा हांच्या हस्तुकी पेले हांकां हो पुरस्कार भेटयला. संवसारीक बॉक्सिंग चॅम्पियन सर्तीत भारताच्या जॅस्मिन लेंबोरियान भांगरा पदक जिखून इतिहास घडयलो. बायलांच्या 57 किलो वजन गटात फायनलीच्या खेळात जॅस्मिनान पोलंडाच्या जुलिया सेरेमेटाक 4-8 अशा सेटान हारयले. भारतीय बायला बॉक्सरांनी ह्या सर्तीत उत्कृष्ट प्रदर्शन करून 3 पदकां जिखल्यात. नुपूर शोरान हिणे 80 किलो वजन गटात रुप्या पदक जिखले, जाल्यार पूजा राणीन कांस्य पदक जिखला.
आशिया कप T20 क्रिकेट सर्तीत अ गटात भारत आणि पाकिस्तानामदी खेळ जातलो। दुबईत जावपी ही मॅच रातच्या 8 वरांचेर सुरू जातली। भारतान आपल्या फाटल्या मॅचीत UAEक 9 गड्यांनी हारयल्ली। काल राती ब गटात जाल्ल्या खेळात श्रीलंकेन बांगलादेशाचेर 6 गडे राखून जैत सोडला। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।